नार्वेच्या कम्युनिदादीच्या सुवातीत बेकायदेशीर चिरेखणीच्या प्रकरणात खण खात्यान खर कारवाय केल्या। नार्व्या कम्युनिदादीच्या सुवातीत बेकायदेशीर चिरेखण चलताली। खण खात्यान निरीक्षण करून रिपोर्ट तयार केलो। चिरेखणीचेर कम्युनिदादीन आक्षेप घेवंक ना। ह्या बेकायदेशीर चिरेखणीचेर कम्युनिदादीन आक्षेप घेवंक ना आनी कागाळूय केली ना। खात्यान प्रकरणाची चौकशी करून 40,55,828 रुपयांची फायन मारल्या। हे पैसे भरपा खातीर नार्वे कम्युनिदादीक 60 दिसांचो प्राज मेळ्ळा। खण खाते सध्या फ्रंट फुटार ॲक्शन घेतना दिसता। दुसऱ्या एका प्रकरणात बेकायदेशीर मीन येरादारी एके कंपनीक बुजली। कोळम खणीवेल्यान बेकायदेशीर मीन येरादारी करपी कोल्हापूरच्या मेसर्स व्यंकटेश्वर पॉवर प्रोजेक्ट कंपनीक फायन मारल्या। कंपनीन ई ऑक्शनांतले सुमार 1,410 मेट्रिक टन मीन उखल्ले। पोलार दोंगरावेल्यान ही येरादारी मान्यताय नासतना चलताली। कंपनीक चूक आनी फायन मान्य। पुराय मीन आसले तशे परत व्हरून दवरचे म्हूण खण खात्याचो आदेश। मीन परत व्हरपा खातीर मान्यताय बंधनकारक केल्या। कंपनीक 5 लाख रुपयांची फायन मारल्या। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।